दिवचलचे कष्टी न्हंयचे उदक ब्लॉक. लिंगेश्वर देवस्थान पीर बाबा देवस्थाना लागीं न्हंय ब्लॉक जाल्या. दिवचलच्या नव्या बायपासाच्या कामाक लागून फ्लो आडावला. न्हंयत कोयर जाला. तशेंच उदकाकूय वास मारपाक लागला. हे सुवातेर शिवरात्र मोठ्या प्रमाणात जाता. त्या वेळार न्हंयचें उदक वापरतात. तशेंच लागींच लिंगेश्वर कॉलनी आसा. उदक पेड्ड्यार जावन डेंगू पातळूंक शकता म्हूण सरकारान लक्ष दिवचें थळावे मागतात. त्या देवस्थानाक पळयत जाल्यार हांगा तेकोन तळी आसा आनी ह्या तळयेन इतको कचरो साठलेलो आसा आनी घाण जाल्लेली आसा की तो वास मारता. हांगा डेंगू जावपाची शक्यता आसा कित्याक बाकीच्या बड्ड्या सारकेल्या एरियान अशें ऑलरेडी आतां डेंगू जाल्लेले आसा आनी हांगा परिस्थिती तीच आसा. हांगा पुलाचें काम चालू आसा. गेले 3 वर्सां जालीं हांगा पुलाचें काम चलता पूण हांगा तशें आमी हेज्या पयलीं डेप्युटी कलेक्टराक कन्सर्न ऑफिसराक सगळ्यांक डिपार्टमेंटान आमी लेटरां केल्लेली की ताजेर तुमी जेन्ना काम करता हे सगळें तेन्ना हेजेर निसर्ग सांबाळून काम करा. निसर्गाच्या हितून वचो नाका, ताच्या भायर वचो नाका. आनी आमकां एश्युरन्स दिल्ली आसा, आमी लेटरूय केल्लेली आसा की सगळें करता म्हणून. पूण आयज जर पयलें हांगा येवन जाल्यार खाली 1.5-2 म्हयन्याचें महाशिवरात्र आसा आनी ही जर दुर्गंधी जर पळयत हांगा डेंगूचें प्रमाण इतकें वाडलेलें आसा की सोंसपाचें ना. तेन्ना आमी संबंदीत कार्यालयान गव्हर्मेंट ऑफिसान सांगता की बेग्यांतले बेगीन तुमी हे पार्ट क्लियर करची. मातशे कडेन घाण अशी जाल्ली आसा ती पाणी साठलेलो आसा मात बी आतां ओपन जायना आनी ते मातशे गव्हर्मेंटान तेजेर एक्शन घेवची. मातशें ते पळोवपाक देवाची हांगा वस्तू आसा देवाचे कडून प्रसाद बी सगळे पाणी कितें बी सोडटा देवा कडेन कितें फुलां बिलां कितें तीर्थ पाणयान सोडटा आनी पाणी तो मात बी व्हांवना असो वास मारता. ते पळोवं शकता तुमी सगळी ती अशी घाण. ती सकयल ते पुलाचें काम चालू आसतना ते पाणी आडयला तेंच्यांनी दिसता तर पाणी सकयल व्हांवना. तेजेर कितें तरी गव्हर्मेंटान मातशें एक्शन घेवची. शिवरात्रेक हांगा व्हडल्या प्रमाण बिचोलचे लोक येता, पयसचे लोक हांगा येता. शिवरात्री बरे मोठ्या प्रमाणात हांगा जाता. ह्या जागेच्या पवित्र आणि स्वयंभू देवस्थानच्या सायडीकूच उदक व्हांवता, न्हंय व्हांवता, ज्या शिवरात्रेच्या टायमार लोक न्हांवन देवळान वयता. हांगा जे स्थानीक जे आसा ते समीर वांयगणकर तेंच्यांनी सुद्दां फुडाकार घेवन गव्हर्मेंटाक फाटीं लेटरां सुद्दां केल्ली. पण काही गजाली लागून ते आजुनूय उरलात. तेंच्यांनी आतां लागीं पावल्ल्या शिवरात्रेक आनी धोंड आसा तेंचे जे लयराई देवस्थान देवळाचे प्रसिद्ध अशी जात्रा आसा त्याच्या टायमार 2 म्हयनोभर हांगा रावता. ताका लागून तेंच्यांनी आतां फुडाकार परत एकदां घेवन हांगातली जी जागा जी अस्वच्छता ते स्वच्छता करपा लागून परत फुडाकार घेवन फुडें येवचे प्रयत्न केले. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे.